देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो. तर भुरग्यांनो, कशी आसात तुमी सगळीं? बरी आसात न्ही? तर आयज आमी म्हाका दुयेंस नाका ह्या पाठाच्या शेवटाक कितें जाता तें पळोवया. दर फावटी निलेशाचो दुयेंत जावपाचो यत्न फसतालो. निलेश चिंतूंक लागलो, आतां दुयेंत जावप कशें? निलेशाच्या आवयक बरी न्हीद पडनाशिल्ली. ताका लागून दोतोरान तिका न्हिदेच्यो गुळयो दिल्ल्यो. भुरग्याच्या हाताक लागच्यो न्हय म्हूण आवयन त्यो वयर आरमारीचेर दवरिल्ल्यो. एक दीस आवय गुळी काडटना निलेशाची नदर थंय गेली. निलेशाक दिसलें, म्हाकाय अश्यो गुळयो दिवंक जाय आशिल्ल्यो. दुसरे राती निलेशान ल्हवूच कदेलार चडून कांय गुळयो काडून पटापट गिळ्ळ्यो. उपरांत तो जेवलो आनी न्हिदलो. सकाळचीं 7 वरां जालीं तर निलेश उठना. आवयन ताका उलो मारलो, हालयलो, धोलयलो, पूण हूं ना चूं. आवय भियेली. तिणें बोवाळ केलो. बापूय धांवत आयलो. दोतोराक हाडलो. निलेशाक हॉस्पिटलांत व्हेलो. इंजेसांव केलें. सोल लायलो. 2-3 वरांनी निलेशाक साबूद आयली, म्हणल्यार तो शुद्धीर आयलो. हाताक लायिल्लो सोर पळोवन ताची भियेवन गुळी जाली, म्हणल्यार तो भिलो. इंजेसांवाच्यो सुयो पळोवन ताचो आवरो उडलो. आवरो उडप म्हणल्यार काचाबूल जावप, भियेवप. आई, म्हाका इंजेसांव तोपूं नाका म्हूण सांग गे. हाताक तोपिल्ली सूय काड म्हूण सांग. म्हज्यान सोंसूं नज. हांव परतो केन्नाच दुयेंत जावपाचो ना. म्हाका घरा व्हरात. निलेश हुडक्या हुडक्यांनी रडूंक लागलो. दुसऱ्या दिसा निलेशाक घरा हाडलो. आयतारा दिसा कोठो निवळ करचे खातीर ताका भायरी दिली. कोठो म्हणल्यार पोट साफ करपा खातीर आमी भायरी दितात न्ही, हय. निलेशान किरकीर करिनासतना ती घेतली. आयच्यान म्हाका दुयेंस नाका, आवयक पळयत निलेशान म्हणलें.